कळंगूट पंचायतीन कळंगूट वाठार निवळ करपाची मोहीम हातान घेतल्या। ट्रॅफिक सेलाच्या आदारान पंचायत वाठारात रस्त्या कुशीक बंद पडून आशिल्ल्यो गाड्यो तांनी जप्त केल्यात। तशेंच ह्या गाड्यांच्या धनियाक नोटीस धाडटले आणि दंड दितले थळाव्या सरपंचान सांगला। वाहनाच्या धनियान वळख दाखोवंक ना जाल्यार जायराती उजवाडाक हाडून गाड्यो पावणेचेर काडटले अशेंय सरपंचान फुडें म्हळे। ही मोहीम कळंगूट सावन बागा मेरेन चलयतले, आयकात कळंगूटच्या सरपंचाक। आम्ही ड्राइव घेतला टोइंग ऑफ ऑल द व्हेकल विच आर अबंडंट ऑन द फुटपाथ एज वेल एज इन द नो पार्किंग एरिया। एक दोन आम्ही सद्याक स्टार्ट केल्या गाडयो आणि हांगासर खूप आसा तसल्योच गाडयो हे करूंक नासतना एबंडंट केलेल्यो आसतना। सो मोटरसायकली गेल्या आमी। सो त्या पासत मागता लोकां लागीं रस्त्याचे गाडयो धोरी नाका तुमच्यो जे कितें एबंडन करपाक। एक गाडी आहली 3 वर्सांची म्हणूनच काडून हाडलो। सो त्या पासत हे सगळे आमी काडून उडयता आणि कळंगूट नितळ करूंक सोदता। आता हे सीज केल्या त्यो गाडयो फुडलो प्रोसिजर कितें जाता? प्रोसिजर आमी आतां मागीर आरटीओ बरयतले, कोणाचे ते व्हेकल तेंकाय बरयतले कोणाचे व्हेकल ते, आनी जर तर ते येना जाल्यार आमी ते ऑक्शन करून घालायचे न्यूजपेपराचेर घालून। ओके, आता फुडें चलतली ही ड्रायव्ह अशी? होय, आमी बागा पासून येतले आमी आतां। तिंडारसान स्टार्ट केला आमी, पंचायतीसान स्टार्ट केला आमी। पंचायतीसान अबाउट 4-5 मोटरसायकल येयल्या, 2 व्हेकल्स येयल्या, एक सेंट्रो येयल्या आणि ह्यो आतां आनीक 2-3 व्हेकल आहा। एक कितें सर विंगर आणि 2 मारुती। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।